26. सगळीं आमी एकठांय जावया, सगळीं आमी लागीं सोरया, दोनया देवाक वखणुया, आनंद आमचो ताका गाजोवया. तरुणा तूं कडप दोनिया, जिवीत तूं जोरू दोनिया, आमकां भुरग्यांक तूं हात दाखय, तुज्या राज्यांत व्हरून पावय. तरुणा तूं कडप दोनिया, जिवीत तूं जोरू दोनिया, आमकां भुरग्यांक तूं वाट दाखय, तुज्या राज्यांत व्हरून पावय. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार ह्या आयच्या मिसाची भेटीन. ह्या आयच्या मिसाची भेट आमी भेटयता कालच्या दिसा सोंपून गेल्ल्या CK वर्गीस ह्या आमच्या सोंपून गेल्ल्या भावा पासत ताचे पासत मागुया आनी ताच्या घोराब्याक फावो ती भिजवंडी म्हूण देवा लागीं मागुया. तशेंच दुसरें दिसा आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या कॉस्तांसियो डिनीज आनी मारिया आंतोनिया डिनीज हांच्या आत्म्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. सानिया लुकस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता, देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. सेन्सिया फुर्तादो आपणा पासत आनी आपल्या घोराब्या पासत मागूंक लायता, कोवीड पॉझिटिव्ह जावन हॉस्पिटलान आसात, आपणा पासत मागूंक लायता. हेर सगळींचीं कोण बरीं नात आपणा पासत मागूंक लायिल्लीं आसा आनी तेच बरोबर थोडीं जाणां कडेन आमकां सांगूंक पावूंक ना आपणा पासत माग म्हूण, पूण हॉस्पिटलांनी जायतीं जाणां कश्टावतात, आपल्या घरांनी जायतीं जाणां आसात, ते सगळ्या पासत मागुया देवान तांकां पिकोवणेचो हात लावंक. आमचे दोतोर नर्सी आनी हेल्थ वर्कर्स आसात तांचे पासत खेरीत भाशेन मागुया देवान तांकां सगळ्या विघ्नांतले निवारूंक आनी तांचे वरवीं ह्या सगळ्या मरिजांची सेवा जावंक. आमचें एडमिनिस्ट्रेशन चलयतले आमच्या सरकारा पासत आनी हेरां पासत आमी मागुया तांणी बरे ते निर्णय घेवंक आनी लोकांक ह्या महामारीच्या वेळार खेरीत भाशेन पावूंक. इल्लोसो वेळ उगीच रावन आमची जण एकल्याची मागणी देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. बाबा भयणीनो, जेजू आमकां आश्वासन दिता. हांव तुमकां एक शारुती पाठयतलो. हो शारुती तुमकां किरीत भाशेन पातकाचेर, किरीत भाशेन नितीचेर आनी तुमच्या ह्या निमाण्या दिसाचे सोडवणी खातीर झुजूंक तुमकां आदार दितलो. The Paraclete will help you to fight against sin, against injustice and against judgment. आमी ह्या संवसारांत जियेतना खिरीत भाशेन ह्यो 3 वस्तू दिसपोटी आमी झुजता. आमच्या पातका विरयत आमी झुजता, आमी ह्या संवसारांत खरें नीत हाडूंक वावुरता आनी आमची सोडवण जावंक आनी सगळ्यांक आमकां एका दिसा जोडटेच्या दिसा फावो ती देवा मुखार सोडवण मेळूं म्हूण आमी दिसपोटी वावुरता. तर होच पवित्र आत्मा आमकां किरीत भाशेन ह्या देण्यांनी भरूंक आनी दिसपोटी आमकां अदीक आनी अदीक फळादीक करूंक ह्या मिसांत आमकां कुतकुतीत करपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती पुरी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून कणान उच्चारून वायट धरून आनी बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच्या कुंवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो
मोशी खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सुमया काकूत कोर, सुम्या काकुटकोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकुटकोर. सुमया काकूत कोर. सुम्या काकुटकोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुज्या आपणायलोल्या भुरग्यांची व्हडवीक तुवें आमकां परतून दिली आनी ओतम्याचे तरणाटपण नव्यान आमकां फावो केलें. ह्या तुज्या मोगाच्या देण्या पासत आमच्या काळजाची कुशालकाय दिसान दीस वाडय आनी एक दीस सर्गीचो उतरां व्हरतो संतोश आमकां खरेपणी मेळटलो म्हूण बरवोसो बाळगू. त्या पुनर्जीवनपणाच्या दिसाक उंत्रेकून रावूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासपूत चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. दोन दुतांच्या इतिहासा वयलें वाचप. त्या दिसांनी फिलिपी शारांतले उरपोन्स पावलूच्या आनी सिलासाच्या आंगार आयली. अधिकाऱ्यांनी तांची आंगोस्त्रां पिंजून काडलीं आनी तांकां दाण्यांनी मारूंक लायले. खूब मार दिल्या उपरांत तांकां भोणकोणीन घाले आनी तांची बरे भाशेन राखण करप म्हूण भोणकोणीच्या राखणदाराक फर्मायलें. हुकुमा प्रमाणे तांणी तांकां भितरल्या कुडांत दवरले आनी तांचे पांय कोरोण्यांनी घालून घोट केले. सुमार मोद्यांनीर पावलू आनी सिलास मागणें करताले आनी गायोन करून देवाक वाकाणटाले. तें दुसऱ्या कोयद्यांनी आयकलें. अवचीत एक व्हड धोनकारन जाली आनी भोणकोण बुन्या सयत हाल्ली. सगलीं दारां उक्तीं जालीं आनी सगल्यांच्यो सांकली पडल्यो. जागो जावन भोणकोणेच्या राखणदारान सगलीं दारां उक्तीं जालीं देखलीं आनी कोयदी पळून गेले म्हूण समजून तलवार भायर काडून तो आपलो जीव घेवंक सोदतालो. पूण पावलून व्हडल्या ताळ्यान म्हळें, तुका कांयच वायट करूं नाका, आमी सगळे हांगाच आसा. राखणदारान दिवो हाडूंक लायलो. मागीर तो ताकतीन भितर गेलो आनी सगलोच कडकडून पावलूच्या आनी सिलासाच्या पांयां पडलो. आनी तांकां भायर हाडून ताणें म्हळें, सायबानो, म्हाका तारण मेलूंक हांवें कितें करूंक जाय? तांणी ताका सांगलें, सोम्या जेजूचेर भावार दवर आनी तुका आनी तुज्या कुटुंबाक तारण मेळटलें. तेदना ताका आनी ताज्या घरांत आसलेल्या सगल्या सोम्याचें उतर तांणी परगटलें. रातच्या त्याच वेळार तांकां व्हरून ताणें तांचीं चोवणां धुलीं आनी थंयच्या थंयच ताणें आनी सगल्या ताज्या कुटुंबान पवित्र सान घेतले. उपरांत ताणें तांकां आपल्या घरान व्हरून जेवण वाडलें आनी देवाचेर भावार दवरूंक आपणाक फावो जालें देखून सगल्या ताज्या कुटुंबान खुशाली केली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जाबाब जावनी. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. सगलीं म्हणया, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलें म्हूण सर्वेस्परा, सगल्या म्हज्या काळजान हांव तुका धीन वाचतां. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगीत तुका नमस्कार करतां. जबाब, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा.
तूं बरो आनी विश्वासी, सोगटा परस व्हरतें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर. देखून तुजें नांव वाखाणटां. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकोलें आनी म्हजें काळीज घट केलें. म्हाका धिराण बोल्लोय. जबाब: तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय. म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितेंय करूंक तयार. तुजो मोग सर्वेस्परा सासणांक बाळटा तोंकता. तुज्या हातांनी म्हाका रोचलाय, आतां म्हाका सांडू नाका. जबाब: तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. उद्गार: सर्वेस्पराक जोय जोय. 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 जेजू म्हणटा, हांव तुमचेर स्वताचो आत्मो धाडटलो आनी तो तुमकां पूर्ण सत शिकयतलो. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावा पोरमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूया. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, आतां हांव म्हाका पाठयला ताचेशी वेता. तरी तूं खंय वेताय गाय म्हूण तुमचे भितरलो कोण एकलो म्हाका विचारिना. पूण हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात देखून तुमचीं काळजां खोंतीन भरल्यात. तरी आसतना हांव तुमकां सोत सांगता, हांव गेलो जाल्यार तुमकां आदावाचें ना. हांव वचना जायत जाल्यार शारोती तुमचे सोरी येवचो ना. पूण हांव गेलो जाल्यार ताका तुमचे सोरी धाडटलो. आनी तो येतलो तेन्ना पातका विशीं, निती विशीं आनी निर्णया विशीं तो संवसाराक गुन्यांवकार करतलो. पातका विशीं कित्याक तांणी म्हजेर विस्वास दवरलो ना. निती विशीं कित्याक हांव बापाशी वेता आनी तुमी म्हाका आनीक पळोवचे नात. निर्णया विशीं कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्यांचेर कास्तीचें फर्मोण पडलें. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगार बाबा भयणीनो, आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना दर एकली जेसू क्रिस्ताची पाटलावदारां म्हूण जियेतात. तशेंच जेजूचे शीस जेन्ना जेसू मेलो आनी पुनर्जिवन जावन तांचे मदें आयलो तेन्ना तो किरीत भाशेन तांकां आपूण स्वर्गार वेतलो आनी तुमकां एक शारोती पाठयतलो. आय विल सेंड यू द होली स्पिरीट. हो बरवोसो जेन्ना तो तांकां दिता तेन्ना शीस सगळे गाबोरतात. कित्याक ते खोंती बरी जातात. इतलो वेळ सोम्याच्या सांगाताक ते आसले. इतलो वेळ ताचे उद्देशी ते मिलाग्रे करूंक, हांगातूय वचूंक आनी दुसऱ्यांक बरें करूंक गुरू करता तें ते पळयताले. इतले वेळ ताचे प्रवचन ते आयकताले. इतलो वेळ जेसू सांगता तें आयकून आपले मन आनी काळीज ते बदलूंक पावलेले. इतलो वेळ जायते शीस जेसून एकठांय केलेले. हाका लागून जेसू जेन्ना आपूण स्वर्गार वेतलो आनी तुमकां एक शारोती पाठयतलो हें आश्वासन दिता तेन्ना ते दुखां बरीच जातात. कोणती बरी जावन ते कोणूच जेसूक विचारिनात. पूण जेसू काय बरी तांकां ही 3 वस्तू दिता. तो म्हणटा, हो शारोती तुमचे सोरी येतलो तेन्ना पातका विशीं, निती विशीं आनी निर्णया विशीं तो संवसाराक गुन्यांवकार करतलो. बाबा भयणीनो, पातका विशीं कित्याक ह्या संवसारान किरीत भाशेन देव मनीस जावन सोबद आसलो, तो मनीस जालो
ह्या सोबदाक तांणी किरीत भाशेन नाकारलो. हो सोबद आमचे मदें जियेलो. देवाची सोडवण दिसपोटी आमकां पातकां मेकळी करूंक तो आपल्या उतरांतल्यान आनी प्रवचनांत वावुरलो. जायते पावटी ह्या ताच्या उतराक पाडो दिना जावन, जायते पावटी सोत कितें तें ओडकोन घेना जावन आनी आपलें जिवीत बदलना जावन ह्या शिसांनी जावं ताच्या पाटलावदारांनी ताका नाकारलो. आनी हाका लागून पातोक कितें तें ओडकूंक पावनात. आनी जो जेजू ह्या संवसारांत पातका विशीं आमकां झुजूंक आनी आमचें जिवीत नवसरूंक आयलोलो ताका संवसार विसरलो. हाका लागून किरीत भाशेन ह्या संवसाराक परतून एकदां उगडास करूंक की पातकान जिवचें न्हय पूण दर दिसाक ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे आपलें जिवीत दिवन आपलें जिवीत नवसरूंक आमी फावो म्हूण हो शरती आतां आमकां आमचें मन उजवाडायतलो म्हूण जेजू आमकां आश्वासन दिता. दुसरे सुवातेर निती विशीं आमी जाणाव संवसारान जेजू आयलो आनी किरीत भाशेन आपूण खुर्सार मेलो. एक खुर्सार मरता आसतना लोजयेचें मरण कशें संवसाराक दिसलें. तुमचो दोनी संवसारान एक क्रिमीदोर कसो मेलो अशें संवसार तांकां खेणटालो. पूण खरेंच जाल्यार जेजून ह्या संवसारांत आपूण खुर्सार मरून आमकां सगल्यांक बापा मुखार न्हीद हाडली. कसली न्हीद? आमी जी कोण सैतानांत आमकां सगल्यांक आपल्या गिरासान घेतलेली सैतान आमकां सगल्यांक बापाचे नदरे मुखार आपल्याची करूंक येवजिल्ली तांकां आपूण जेजू खुर्सार मरून परतून आमची सोडवण करून बापाची भुरगीं केली. ही न्हीद सगल्यांक आमकां दिवंक जेजू आपूण पयलो बोली कसो जावन मेलो आनी आमकां ताणें सगल्यांक ही न्हीद फावो केली. तिसरे सुवातेर निर्णया विशीं तो शरती ह्या संवसाराच्या मनशांक गुन्यांवकारी करतलो. कित्याक जरी जेजू संवसारांत आयलो आनी सगल्यांक आमकां सोडवण खुर्सा उद्देशी ताणें दिली, संवसार म्हणोंक लागलो तुमचो दोनी खेरीत भाशेन क्रिमीदोर मेलो जाल्यार तुमचें आनी कितें? तुमचें खोटा. सैतान बाबा भयणीनो ह्या संवसारांत सगल्या मनशांक आपणा सगल्याचे पाटलावदार करूंक वावुरतालो. ह्या सैतानाक किरीत भाशेन मरणाचेर जेजून पुनर्जिवन जावन जैत व्हेलें आनी आमकां किरीत भाशेन ह्या संवसारांत झुट्टी आसा म्हूण ताणें दाखोवन केलें. आमी सगलीं ह्या निमाण्या दिसा निर्णयाक तयार रावचें म्हूण जेजून आमकां दाखोवन केलें. आमी ह्या संवसारांत जियेतना ताची पाटलावदार ह्या जेजूच्या बरेपणाक पळोवन जेजूच्या पुनर्जिवनपणाक पळोवन आमी आमच्या निर्णया दिसा तयार रावंक आमकां ताणें दाखोवन केलें. तर पवित्र आत्मो आमचेर येतलो आनी होच पवित्र आत्मो आमकां सगल्या बोडान व्हरतलो. द पॅराक्लीट वील हेल्प अस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट to be conscious of our sinful life. The Paraclete will help us first and foremost to be aware that we don't have to be judgmental, but we have to lead a life without sin. The Paraclete will help us always to be ready for the last judgment, so that we live a life which is free from sin, which is free from injustice. We live a life which is ready to bring us to that heavenly doors of the Father. बाबा भयणीनो आमकां हो शारोती किरीत भाशेन जेजून फाटयलो. ह्या संवसारांत आमी जियेतना अदीक आनी अदीक आमी ह्या शारोती उद्देशी आमचें जिवीत खरें पातका विरेत, आमचें जिवीत खरेंच नितीन भरलेलें, आमचें जिवीत खरेंच निमाणे दिसा निर्णयाक तयार जाता तसलें आमी दवरूंक वावरुया. आनी ह्या पवित्र आत्म्यान भरून आमचें जिवीत पातका विरेत खरें नवसरणेचें, आमचें जिवीत खरें दुसऱ्यांक न्हीद हाडटलें आनी आमचें जिवीत सगल्यांक सोडवण फावो करतलें आमी करूंक वावरूंक आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेवया C18. यातनी कुंडो समोर पिता आमची मनां समोर पुया, आत्मीक कुंडो तयार करता, काळसाय आमची तयार करया. याज्ञीक दाका रोस भेटयता,
आमी आमची चीण भेटूया. Krista rogoto condito, piung kami agi sauya. Suri jebon toyar satle, buktan marum lagi sorya. Krista rogot piung satle, आमच्या आत्म्याक दादोस कोरया. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपले पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेस पोर मानून घेवन सर्वेस्परा आमच्या बापा, ह्या पास परबीच्या समारंभणे वरवीं आमची काळजां सदांच संतोश बरीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो हो पासकांचो योद्न तुका दिसान दीस भेटो. आमच्या अस्कोत सैमान नव्या जिविताचें बळ वाडत वचूं आनी हे भाशेन सासणाच्या संतोशाक आमी पावूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातायन उबारता. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा, सोर काडयेन सोर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मरणांतलो जिवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकांय बागी पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो उदेलो. मरण कोणाकूच चुकोना म्हूण आमकां दूख भोगता, तरी अमोर जिविताची बासावणी आमकां बुसवण दिता. सर्वेस्परा, तुज्या बाबार्थेचें जिवीत सोरोना तें बदलता. ह्या संवसारांतलें बिराड मोडोन वेता आनी स्वर्गांत सासणाचो निवास तयार जाता. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गीच्या सो दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन निरंतरी आमी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पो तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कुश्ट मरोन सुसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात. ही मुशी कूड तुमची पासत समोर पुंची. दिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळी, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही मोशा रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराराचे हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारोतेने हें मोशा उगडासा करात. बाबार्थाचो गुटपोर गोटुया. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवोंडारा आमची सोडवण कर.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी लोगोस येवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा सीके वर्गिसाची काकूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन व्हेलो. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेसू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जाव. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरचुरीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगतीचो पोती भाग्योन सुसे भाग्योन धरून सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर बंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थोन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तारणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशा नोतरेक तर आमकां तुजे उदार काकलुतीत सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी कोली आनी महिमा तुजी सासणाच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दुर्नृतांक मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिसगा आनी तुजी कुशी परमे तिका शांती दे आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजवूत चलयताय ससनाच्या ससनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचें पाप कटली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप कटली आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कापले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी वस्त जेसू आमकां शारोती पाठयतलो म्हूण आश्वासन दिता. ह्या शारोती वरवीं आमी संवसारांत नीत उदीक आमी किरीत भाशेन पातकां विरीत आनी उदीक आमी आमची न्यायनीत करूंक वावुरता. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उलोरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक एक घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू. हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. गायन घेऊया D26. म्हाका फावो न्हय सुम्या
घेऊन म्हजे दाय तुका उलोय बगोरे कुथोर म्हाका फावशें कोर सोर्गी तुजे शिवासोर तुराय तुका सोर्गोर तोर कोय आयलाय तू देवो किरकोळ पातक्या पासून सोर्गी तुजे शिवासोर तुराय तुका सोर्गोर तोर कोय आयलाय तू देवून किरकोळ पातक्या पासून प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमची सोडवण समोरून आमी तुका गंवाचो उंडो आनी दाकाचो सोरो भेटयल्यात आनी तुवें परतून आमकां तीच देणी बदलून पुनर्शिवोवन जाल्ल्या जेजूची कुडान रगत दिल्याय. ह्या भोव मोडीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गोरचांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां सोलामती पावय. ह्या आमचे मागणे आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार गायन घेवया T56. तुझ्या गोपान माये आमकां बाळगून दवर. तुझ्या गोपान माये आमकां बाळगून दवर. भुरगीं तोरणी शांती सगलो विस्वास दवरून एका ताळ्यान माये उलो मातात प्रातू. तुज्याच गोपान माये आमकां बाळगून दवर. तुज्याच